Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पणजेचो वेन्यू कला अकॅडमीन केला आणि एज पर SOP 50% ऑफ द कॅपॅसिटी एलाव करतले आणि कोणाक उलोवपाक जाय जाल्यार तेणी आज तेंचे नांवां रजिस्टर करपाक जाय ऑन सायट करूंक मेळटा प्लस कलेक्टर ऑफिसार करूंक मेळटा सो इशू कितें आसा CAZ जावपाक जाय आनी इमिजिएटली हो CAZ प्लॅन जातरी 2019 चालू करतले खंय तरी आनी कितें उरला डिफरन्सीस कितें आसा 2019 करतले पूण केअर घेतला अशें तशें कितें आसा कोणी रेप्युटेशन दिल्यात तेजेर सॉर्ट आउट करून तेजें रेप्युटेशन करून ते करता मागीर अजूनय मेळूना मागीर जेन्ना हियरींग जाता कित्याक आमी मागीर फिजिकल एप्लिकेशनां जी आसा इवन आफ्टर हियरींग घेवपाक दीस दवरलेले आसा जशें 7 तारखेक हियरींग जालें जाल्यार तेजे फाटल्यान दवरलेलें आसा घेवपाक फिजिकल हियरींग घेवपाक दीस दवरलेले आसा फिजिकल हियरींग घेवपाक जशें आज नोटीस येयला पळय इवन आफ्टर जे फाल्यां आयताराक जी हियरींग जातली सपोज कोणाचें उरल्या फिजिकल हियरींग पर्सनली जावचें ना पूण फिजिकल हियरींग लास्ट डेट आमी एक 4-5 दीस दवरल्या दिवपाक फिजिकली कोणाक उरल्या दिवपाक हियरींग दिवपाचें ना फिजिकल रिप्रेझेंटेशन आसा पळय आतां दिवपाक लायले सपोज आनी कोणाचें उरला जाल्यार मागीर कलेक्टराच्या ऑफिसान 4-5 दीस आसा तेन्ना दिवपाक मेळटा गोयच्या ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाचे प्रेझेंटेशन प्रुडंटाचेर शेनवारा 6 तारखेर 10:30 आणि सांजे 6:30 वरांचेर कोंकणींतल्यान आणि सांजे 3 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान पळोवंक मेळटले. I, Dasharat Redkar, Director Environment and Member Secretary, Goa Coastal Zone Management Authority, would like to request the people of Goa to watch Goa Coastal Zone Management Authority presentation on Draft Coastal Zone Management Plan on 6 March on Prudent. The presentation is also available on Prudent media platform. I also request the people of Goa that we have kept a public hearing at 2 different places in North Goa and South Goa. In North Goa, the public hearing will take place at Kala Academy from 10:30 to 7 p.m. In South Goa, the public hearing will take place from 10:30 to 7 p.m. at Ravindra Bhavan in Margao. I request the people of Goa to participate in public hearing and give their inputs. I further request the people of Goa that apart from this, we will be receiving a written representation from the public up to 15 March 2021. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.